नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मिक्स वेज। ह्यो हांवें भाजयो सगळ्यो कापून घेतल्या। हातून तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या आवडीच्यो भाजयो ॲड करपाक जाता, तुमकां नाका त्यो स्कीप करपाक जाता। हे हांवें फ्लावराचे कुडके करून घेतल्या, बीन्स घेतल्या, बटाट कापून घेतला, सिमला मिर्च आनी ओले वाटाणे ग्रीन पीस। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांवें 2 चमचे तेल घातलां। 2 मोठे कांदे हांवें बारीक कापून घेतल्या। कांदो आमकां तळसून घेवपाक जाय। 1 मोठे टमाट बारीक कापून घेतला। टमाट आमकां बरें तळसून घेवपाक जाय, शिजोवन घेवपाक जाय। 1 चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट। आले लसणीची पेस्ट घालून तळसून घेवया। पळयात कांदो आनी टमाट अशें बरें तळसून घेवपाक जाय। हो कांदो आनी टमाट आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर मिक्सरान वाटून घेवपाक जाय। वाटता आसतना तातूंत हांव 7-8 काजूच्यो बियो घालता। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांवें 3 चमचे तेल घातलां। शिनून घेतलेल्यो भाजयो मातश्यो तेलार तळसून घेवया, तेलार शिजोवन घेवया। बटाट मातशे परतून घेतल्या नंतर तातूंत हांव फ्लावर घालता, बीन्स घालता, वाटाणे घालता, ग्रीन पीस ढवळून घेवया। झाकण घालून लो गॅसाचेर 2-3 मिनटां भाजी शिजोवन घेवया। भाजयो शिजता आसतना ढवळून घेवपाक जाय। तातूंत कॅप्सिकम घालुया। कॅप्सिकम घालून ढवळून घेवया आनी 2-3 मिनटां भाजी शिजोवन घेवया। पळोवया भाजयो शिजल्या जाल्यार। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। पाव चमचो घालता जिऱ्याची पावडर, 1 चमचो घालता किचन किंग मसाला। मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। चवी पुरते मीठ घालता। मीठ घालून ढवळून घेवया। कांदो आनी टमाट वाटून घेतला ते घालुया। थोडेशें उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। थोडी साखर घालता, अर्दो चमचो साखर। ढवळून घेवया आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। 1 चमचो कसुरी मेथी घालता। मेथी अशी हातान बारीक करून घालपाक जाय। ढवळून घेवया। हाजेर झाकण घालून 3-4 मिनटां शिजोवन घेवया। पळोवया भाजी खतखत्ता जाल्यार। पळयात भाजयेक बरो खतखतो येवपाक लागला। पळयात भाजी बरी खतखतपाक लागली, तातूंतल्यो भाजयो बऱ्यो शिजल्यो। गॅस हांव बंद करता। मिक्स वेज सब्जी तयार आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।